नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। लोटलेच्या नागरिकांचो वेर्णा सनबर्न आयोजनाक विरोध। ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबशा तरणाट्यांक वगडावचो पडटा जीव। सरकारान सनबर्नाचेर घालची बंदी। ग्रामसभेन सनबर्ना आड थाराव संमत। मांद्र्या यश शूटिंग अकादमीक सकाळी फांतोडेर लागलो उजो। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास। उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकाराक हाका सुमार 30 लाखांचे लुकसाण। देवादयेन जिवीतहानी ना। कुडचड्यार जावपी विजय सरदेसायांच्या संडे डायलॉगा विशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाक कांयच ना कल्पना। सरदेसाय काँग्रेसीक भियेता काय कितें? काँग्रेसीच्या मोरेनो रिबेलोचो प्रश्न। बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फांतोडेच्या सोनसोडा वाठारांत गाडी जप्त। शेल्डे सावन चोरावले व्हरताल्यो म्हशी। फांतोडा पुलिशेन कागाळ नोंद। श्रावण म्हयन्यांतलो पयलो आयतार व्हडा उमेदीन मांद्रे आश्वे हांगसर धार्मीक विधी सयत आयताराची जाली पुजा। पणजे जुन्या पलाशेची अवतिकाय आदाराक लायल्यो दिग्यो। सुवातेन चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय। वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आनी म्युझियम। स्पेशल रिपोर्ट। आता खबरो विस्तारांत। मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जाला। देवादयेन जिवीतहानी जावंक ना, मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जाला। मांद्रेच्या योगेश पाडलोसकर हांच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागलो। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांका सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जाला। ह्या घडणुकेन जिवीतहानी जावंक ना, मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जाला। म्हाका येयला 5 सुमार फोन येयलो म्हाका। सेक्रेटरीन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो। फायर ब्रिगेड फोन आता फायर ब्रिगेड फोन लागना लँडलायन केलो, सरान फोन केलो। मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली। हांवें पयलीं आतां हांगा पेट्टा ओके हांगासर येयलो। उजो पळोवपाक ट्राय केलो, उजो वत पावना। हांगासर येयलो आनी पावलो मागीर गेलो वयर। मागीर सर पावलो ते हें केलें आनी आग बी सगळी हें केलें। मागीर फायर ब्रिगेड येयली। आनी बालदी थोडें सरांनी पाणी मारलें आनी हाडलें। आमचे भितर फ्रीज बी आहले, खूब फ्रीज आहले, टीवी आहले, तें हाडलें। ओके कशें काय लागलें तुका? काय कशें कितें काय कळोंक ना। सर सगळें कितें जालें तें। ओके सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा। भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले, ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा। लॅपटॉप आहलो, सर्वर आहले, सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा। ओके कितें कशें कितें खातीर लागले बी कितें? ना अजून म्हाका काय खबर ना कशें कितें। ओके कोणाक अशें काय इंजुरी बी? इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना, फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा, सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा। ओके गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर। फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें आयज कुडचड्यार संडे डायलॉग आयोजीत केला। मात हे विशींची म्हायती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांकां दिवंक ना। विजय सरदेसाय काँग्रेसीक भियेता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो मोरेनो रिबेलोन केला। आमकां खबर आसली की विजय थिंगा एक मिटींग घेवपाक आहा म्हणजे कोण बाजारान ते खबर चालू आहा। तर आनी एसेंब्लीतूय बी ताणें सांगलें की आपण निलेशा सांगलें डायरेक्ट आपण तुगे कुडचड्यार मिटींग घेत म्हणून। आनी तो एसेंब्ली म्हणजे वॉज व्हेरी वोकल। आनी तेजेर म्हाका दिसलें हो कितें हेका खबराला कितें जाल्यार दाखोवपा सोदता म्हणून। आनी अमिताभूय फोन केलो आमगे प्रेसिडेंटाक, तूं आसतलो ते मिटिंगेक? म्हाका कांय सांगलें म्हणलें। सो दीस इज लायक मातशें एलायन्स जेन्ना आमी एलायन्सा खबर उलयताय 2022 विजयाले एलायन्स आहले भितर काँग्रेस। आतां आमी फाटीं MP इलेक्शनाक एलायन्सान झगडले। सो जेन्ना तूं कुडचड्यार मिटींग घेता द कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर आवर प्रेसिडेंट हॅज कॉन्टेस्टेड इलेक्शन आनी वील बी कॉन्टेस्टिंग ऑल्सो इन द फ्युचर, तूं तेका भायर दवरता मागीर काँग्रेसी भिता बारबो काँग्रेसा बारबो घेवन करून जालें न्ही मिटींग। दीस इज वॉट आय फील एज अ काँग्रेसमॅन। सो तो आपलो हे व्हडपा सोदता अशें दिसता तुमकां? हांव तेजेर कांय उलोवपा सोदना, बट इट इज तेणें पळय आतां सद्याक कितें मिटींग थारायल्या ही शूड हॅव टेकन
invited the president of the Congress party, Amit Patkar, and he is from that constituency. एक तो प्रेसिडेंट जाता, दुसरो ते गेली ती कॉन्स्टिट्युन्सी. तूं ताका पळय न्हू, तूं ताका भायर दोन तूं कसो कोणाक दाखयता फायनली, आय डोंट नो. सी if you are targeting BJP, you have to be with the Congress. न्ही, काँग्रेसाक बारबो व्हरपाकूच जाय न्हू. This is what I have to say. सो अमित पाटकर हेचेर काय उलयना, प्रेस नोट काडना, तुमी कित्याक लागनाच न्ही तुमकां? No, that is, see, आमकां कितें न्हू, see, we are, my party had said also, आमकां कितें, we are sincere people, and we also, whatever we feel, we put it across. And आमकां नाका, the people should not get, misdirection, तांकां जावपा नाका. असेंब्लीन हांवें चोयलां, बरो उलयलां, सगळे बरो उलय, विजय सगळे बरो उलय, आनी ऑपोजिशनान एक कंबायन काम केलें हे पार्टी. ऑपोजिशनान एकटें आसपा जाय न्हू. सडनली तूं मिटींग करता एके कॉन्स्टिट्युन्सीन आमगेल्या अमित पाटकर आयल्या, दॅट इज ऑल्सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, काँग्रेस पार्टी, आनी ताका तुमी भायर कितें दवरताय, ताका घेवपा जाय न्ही तुमी. बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोडा सोनसोडो वाठारांत एक गाडी जप्त केल्या. ही गाडी 3 म्हशी घेवन शेल्डेच्यान सुरावली वताली. मात ह्या संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोडा पुलिशेन हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. श्रावण म्हयन्यांत वेगवेगळे सण आमी मनयतात. आठवड्याच्या प्रत्येक वाराक श्रावणांत परब आसता. तशेंच ह्या म्हयन्यांत येवपी 4 आयतारांची बायलां पुजा करतात. देखून मांद्रे आशवे हांगसर आयज श्रावणांतलो पयलो आयतार धार्मीक विधी सयत व्हडा उमेदीत मनयलो. आयतार पुजला. आयतार पुजप म्हटल्यार नेमकें कितें करप आसता? आयतार पुजप म्हणजे पयलीं पुर्वजांची अशी प्रथा आहा, नवीन हका लगीन करून हाडली काय ना, पयलीं आयतार पुजप आसता. ते एक म्हयन्याचे श्रावण म्हयन्यानूच ते 4 आयतार येता पुजपाचे. मागीर ते आयतार पुजप आनी 2 आयतार 4 आयतार येयले जाल्यार 2 हांगा घोवागेर पुजप, 2 आवयगेर पुजप. ओके, म्हणजे नेमकें कितें करप आसता आयतार पुजप म्हटल्यार? आयतार पुजप म्हणजे ही पत्री काडप सगळी, एक हेजे खोले हेजे घेवप, पानां खावची, तेजे पुडे करप, तेका अशी 2 फुलां लावप, एक इडो दवरप पानांचो, आनी ही पत्री सगळी कितें म्हणून आदले ते सोश्याचे कान म्हणून, शितेचे केस. पत्री म्हटल्यार भायले जी पानां, भायली काय काय अशी नडणी येता न्हू ती झाडां, ती हाडून आयतार पुजप आसता. म्हणजे निसर्गातली सगळी पानां बिना हाडून, पानां, वेली, अनंताची पानां म्हणून अशी फूल झाडाची पानां, ही सगळी हाडून ती पत्री घालप. शेरवाडा आसता, म्हणजे आमकां हांगा मेळना न्हू म्हणून आमी शेरवाडा घालूंक ना. ती धई पानां शेरवाडा ती घालतात. तो आयतार पुजप. तेका मागीर आतां पुजलो दनपारां मागीर वाडी करून दाखोवप, आनी मागीर सांजचो 6 जाली काय व्हरून पावप. पाव म्हळ्यार खंयसर पावप आसता? कुशीन पावपाचो. आपणाक जाता जाल्यार मरासर करप, नाजाल्यार 5 करप, नाल्यार एकूच करून सोडटा. म्हणजे 1 वर्स करप आनी सोडप? नाल्यार 5 तरी करूंक जाय. खरें ते करप आसता. म्हटल्यार हांवें 5 करून सोडले, आतां म्हाजे व्हडले सुनीन 1 करून सोडला. आतां ही धाकटी सून कितले करता पळोवया. म्हाजी आजी हाडली न्हू, आजयेन म्हाजे मरासर केले, सामके अशे जमनीक तेकलेले तोंड, म्हटल्यार तरी सुद्दां तेणी आयतार पुजून केल्ले. ओके, आतांच्यांक जायना. म्हणजे बायलांची एक हे कशी श्रावणातली? श्रावण म्हयन्यान नये व्हंकले वचून सुरवात जाता, मागीर ते करप. उपास बीन करचो आसता? उपास आसता. आयतार म्हणजे गोवा खातीर उपास. पणजेचो आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या पॅलेसीन कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आनी वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलयतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचें म्युझियमूय आसा. आदिलशाह पॅलेसीच्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस, पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात. गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सद्या सारकीच अवतिकाय जाल्या. वचात थंय ती गळटा. हे पळयात, आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात. ह्या वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचें म्युझियमूय आसा. पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा, आनी
आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार. ह्या विशयी कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात ताणें सांगलें ते अशें. एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे तें ऑफिस थंय ना, ते कला अकादमीचें आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट कला अकादमीचें वेस्टर्न म्युजीक जें आसा तें आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रिमायस जी आसा अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भान इन्फॉर्मेशन जें कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युजीक, वेस्टर्न म्युजीक, आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days or 25 days अशें सुमार लागतले इन्स्टॉल करता. आमी आसात सध्या आदिल शाह पॅलस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिल शाह पॅलसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिल शाह पॅलस म्हणजे तेन्ना हो पॅलस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिल शाह पॅलसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळिल्ल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिल शाह पॅलसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युजियम आसा त्या म्युजियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात. अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्याक कुशीकूच दवरिल्ली. 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्ली झाडां आसात तशींच. हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. बेगोबेग ही कातरिल्ली झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. पणजे जेन्ना चर्ची कडेन एक झाड पडोवन एक चलयेची जेन्ना दुर्दैवान मृत्यू जाली तेन्ना CCPन डिसायड केलें की जी डेंजरस झाडां आसात ती कट करपाची आनी जे डेंजरस ब्रांचीस आसात ते ट्रीम करपाचे. पूण जेन्ना ही झाडां मारली, जेन्ना हे ब्रांचीस मारले जाल्यार ते ब्रांचीस तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. आनीक जे झाडांची जी मोठी मोठी हें आसात ब्रांचीस आसात ते सुद्दां रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. हे आतां गाडी चलयतल्यांक डेंजर जाल्लेच आसा. पूण गाडी चलयतल्यांक तशेंच मागीर हांगा ह्यो ज्यो राशी तुमी पळोवंक शकतात जाल्यार तेजी जितकी पानां आसात ती पानां ती कुसलेलीं आसात आनी एक विचित्र तरेची घाणी सुद्दां येतात हांगा. आनीक ते पानां कुसलेले ते पानां खूब हांगा मच्छर सुद्दां तयार जावपाक शक्यता चड आसा. जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात की वयता थंय अशें जे हें आसात जे झाडाचे जे ब्रांचीस आसात ते डंप केल्ले आसात. खंय ना खंय CCPन परत एकदां हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनीक हे जे ब्रांचीस जे खंयच्या खंय उडयल्ले आसात ते बेगीन क्लियर करपाक जाय जेणे करून जे पणजे कोणी अशे प्रवासी येतात किंवा पणजे रावपी जे लोक आसात तांकां त्रास जावपाक जायना. कित्याक हे जे ब्रांचीस आसात ते रस्त्या कुशीक आसले कारणान हांगा खूब अशें कितें जावपाक शकता, कितें आनी एक्सिडेंट सुद्दां कितें जावपाक शकता. सो हेचेर सुद्दां CCPन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर, पणजे सावन. 2022च्या वेंचणुकेंत गोंयांत मुस्लीम मतदारांची संख्या 85,000 आशिल्ली. 2027 आनीक 10 ते 12% वाडटली. गोंयांत मुस्लिमांचो आंकडो वाडतूच आसा. तांची हांगा वोट बँक तयार जावपाक दिवं नाकात अशें विभाग संचालक राजेंद्र बोबे सांगता. अशें जालें जाल्यार ताचो फटको भाजपाक बसतलो. हे विशींची कल्पना आपणे भाजपा फुडाऱ्यांक दिला अशें तांचें म्हणणें. गेल्या 22च्या इलेक्शनान आमच्या गोंयांत 85,000 मुस्लीम वोटर्स आशिल्ले आणि टोटल वोटर्स आशिल्ले 11.5 लाख.
हे कितले जाले 7.5%. हे फक्त वोटर. तांची भुरगीं बाळां आनी जर पळयत जाल्यार गोंयांत मुस्लिमांचें पॉप्युलेशन आतां सहज 12% तेन्ना आसूं येता म्हज्या दृश्टीन. कारण प्रत्येकाच्या घरांत जर 5-5, 7-7 भुरगीं धरली जाल्यार ती सहज 12% पॉप्युलेशन आसूं शकता. आनी हांवें होच एक मुद्दो आमच्या राजकीय नेत्यांसमोर मांडिल्लो आमच्या BJPच्या हांच्या समोर की फुडल्या 27च्या इलेक्शनान हेच वोटर 7.5% वयल्यान 10 ते 12%चेरूय वचूं येता. जाल्यार जशें म्हणलें तशें तांचे कडेन वोट बँक म्हणून पळोवं नाका आनी तांकां वोटर म्हणून रिगोवं नाका. काम धंद्याक लागून आयल्यार ते करा, आपापल्या गांवांत तुमचें वोटींग आसूं न्ही, पण कारण जितली वोटरांची संख्या वाडटली तितले तुमचे रिझल्ट्स हे जावंक शकता. कारण गोंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो 30,000 चडांत चड 35,000 वोटरांच्यो आसा. आनी आमी फाटल्या 22च्या इलेक्शनांनी पळयले की जवळ जवळ 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी 400, 500, 140 आनी 70 मतांनी आमचे जिंकलेले आसात. तर ताका लागून ह्या लोकसभा इलेक्शनान दक्षिण गोंयाची सीट सुद्दां 13,000 मतांनी गेली आमी पळयल्ले आसा. ST समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आता भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. बस्तनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या. ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीर खंय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे. सायलंट मोडाचेर जे नेतृत्व आहा गेली 2-4 वर्सां भंडारी समाजातले कोण तरी म्हणटा की आमी ऑनलायन जी संघटना आमी कमिटी काडल्या ती ऑनलायन कमिटी धरून सुद्दां जर आमी गेले जाल्यार आतां ऑगस्टान ताचो कार्यकाळ सोंपता. तेंच्यांनी खंयच फुडें इलेक्शन वगैरे घेवपाची हालचाल करूंक ना. ताका लागून सगळे युवक मोठ्या संख्येन आनी जे आमचे आदले भंडारी समाजाचे लोक जे आहा हेंच्यांनी फुडें सरून जे मागणी केल्ली आहा आनी फाल्यां एक स्नेह मेळावो आमचो सनग्रेस गार्डन बेतोड्या फोंडा हांगासर दवरलेलो आहा. सिनियर लिडर जे आहा भंडारी समाजाचे रवी नायक हे ताका तेंचें मार्गदर्शन थंय लाभतलें आनी बाकीचे आजी माजी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी उलो मारला की तेंच्यांनी उपस्थित रावचें. आयजूय परत आमी उलो मारता सगळ्यांनी हेवे दावे कितें आहा ते पयस दवरून समाजाक लागून. कित्याक आयज समाजान आमच्या भंडारी समाज मेजॉरिटीन आसून आयज आमकां वंचीत रावचें पडटा. कारण आयज आमी पळोवंक गेले गोवा विधानसभेचे 4 सीट आतां STक रिजर्वेशन जाल्लें आसा. एक SC का म्हणजे 5 मतदारसंघ गेले. तर आयज आमकां जे पळय मतदारसंघ पळय बाकीचे पळय रिजर्वेशन 35 मतदारसंघ उडयले तर 12 मतदारसंघ तरी आमकां OBC म्हणजे खास करून भंडारी समाजाक रिजर्वेशन मागपाची आवश्यकता. आनी ह्यो जर मागण्यो दसाच घालतलो जाल्यार सगळ्यांक आमी एकी कडेन येवपाची गरज आहा. दिवचल शारांत बसयल्ली सिग्नल यंत्रणा फाटल्या म्हयन्यापासून बंद आसा. ताका लागून सध्या येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या. मजगतीं फुडल्या सप्तका भितर सिग्नल यंत्रणा जाग्यार पडटली अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलां. सिग्नल म्हणजे कितें तरी तांत्रीक कितें तरी हे येयला आसतलें. आमी त्या पर्सनाक कॉन्टॅक्ट केला. ताणें सांगला 1-2-3 दिसान आमी येवन पळयता म्हणून सांगला, सारकें करून दिता म्हणून सांगला आमकां. पण आता थंयसर मातशें ट्राफीक कंजेक्शन जाता मातसो त्रास जाता पूण सद्या तरी बरें चलता. कांय तशें हें जावंक ना, म्हणजे अडथळो कसो येवंक ना. म्हणजे फुडल्या विका भितर करून दिता येता म्हणून सांगला, बेगींतल्या बेगीन येता म्हणून सांगला. 3 वर्सां पयलीं दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन सिग्नल यंत्रणा बसयल्या. ही सिग्नल यंत्रणा बसयल्या उपरांत ह्या सर्कला कडेन येरादारीचेर तशेंच अपघातांचेर नियंत्रण येवपाक बरीच मजत जाता. मात फाटल्या 15 दिसां परस चड तेंपा पासून ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण टॅक्निकल प्रॉब्लम निर्माण जाल्ल्यान ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्याचें कळटा. सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्यान सध्या ह्या सर्कला कडेन चडशे वाहन चालक नेम पाळिनासतना आपणाक जाय तशी वाहनां चलयतात. ताका लागून बरेच फावटी वाहन चालकां मदीं गोंधळ निर्माण जाता. चडशे फावटी वाहतुकीची कोंडी निर्माण जाता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही जी सिग्नल यंत्रणा बसयल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पालिकेन संपर्क सादिल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तका भितर ही सिग्नल यंत्रणा जाग्यार घालून दिता अशें उत्तर संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्लें आसा.
आता पळोवचें पडटलें ही सिग्नल यंत्रणा केन्ना जाग्यार पडटा आनी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडले येरादारीचेर केन्ना एकदां परत नियंत्रण येता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम पणजे मार्केटात मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाला. कर्नाटक, केरला आनी तामिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जालें. मात गोंयचें नुस्तें अजून मेरेन मार्केटांत येवंक ना. सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात. गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हूण नुस्तेकार बायलां सांगतात. पणजे मार्केटात ताजें नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या, पूण हे गोंयचें नुस्तें न्ही, तें कर्नाटकांतलें. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान सध्या आमी नुस्तें हाडटात म्हूण नुस्तेकार बायल सांगतात. पणजे बाजारात पापलेट 800 ते 1000 कील, सुंगटां 350 400 कील, वाघेरी सुंगटां 1000 ते 1200 रुपया कील, बांगडे 200 ते 250 कील, मोरी 500 कील, इसवण 1000 कील, कुल्ल्यो 300 कील, लेपो 250 कील आनी वेल्ल्यो 300 कील दरान विकतात. पावस असोच पडत रावलो जाल्यार गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक वेळ लागतलो म्हूण नुस्तेकार सांगतात. नुस्तें कशें ताजें बी पडोंक लागलें? नुस्तें कांय ना येवं ना इथून नुस्तें ताजें नुस्तें येयलें सगळें मडगांवचें येता तितलें. ते मडगांवचें सगळें मडगांवचें. म्हणल्यार गोंयचें नुस्तें अजून लागना? कांय कोण आसता. कित्याक लागून उरलें आसतलें म्हणटा? पाणी दर्या सारको ना न्हू, लोटोन वयता न्हू, बाग दवरले लोटोन वयता. काबार आनी आतां खंयचें नुस्तें मेळटा? आतां मोठी आतां 10 तारीख कॉमेस जाता म्हणटा आयज वयता मोठी केन्ना वयता कोण जाणा, तेन्ना जातलें. पावस कमी जाता जाता वत मातशें येता, तशेंच नुस्त्याचो जो सिजन आसा तो मातसो सुरू जाता. आतां गोंयांत जेन्ना नुस्त्याचो सिजन सुरू जाता तेन्ना गोंयांत आतां नुस्तें कसलें आनी कितले प्रकारचें मेळटा आनी कसलें ताजें नुस्तें मार्केटान आसा हें आमी पळोवपाक पणजे मार्केटान गेले. जाल्यार पणजे मार्केटान सद्याक ज्यो रेट्स आसात त्यो अश्यो आसात. पापलेट ज्यो आसात त्यो 800 ते 1000 रुपये किलो, सुंगटां आसात ती 350 ते 400 रुपये किलो, तशेंच लेपो आसा त्यो 250 रुपये किलो, मागीर टायगर प्रॉन्स आसात ते 800 रुपये किलो, बांगडे आसात ते 200 ते 250 रुपये किलो, मुड्डोशी 300 रुपये किलो, लेपो 250 रुपये किलो, वेल्ल्यो आसात त्यो 200 रुपये किलो, मोरी 500 रुपये किलो, किंगफीश 1000 रुपये किलो, तशेंच कुल्ल्यो आसात त्यो 300 रुपये किलो. ह्यो आशिल्ल्यो पणजे मार्केटांच्यो शेनवाराच्यो रेट्स. तशेंच नुस्तें जेन्ना आतां येता जाल्यार तें आजून पर्यंत गोंयांत जें नुस्तें येता तें गोंयचें नुस्तें आजून गोंयच्या मार्केटान पावना अशें कांय आमकां जे नुस्तेकारां आसात तेणी सांगलें. आतां सद्याक जें नुस्तें येता तें मडगांवच्यान जें भायलें तामिळनाडूचें म्हणत, कर्नाटकाचें नुस्तें म्हणत तें सद्याक गोंयच्या मार्केटान आसा. पूण जें गोंयचें नुस्तें जें खरें ताजें नुस्तें जें आसा, पूण जें गोंयचें नुस्तें तें नुस्तें आजून पर्यंत गोंयकारां कडेन आजून गोंयकारांच्या ताटान पावना अशें आमी म्हणूंक शकतात. गोंयचें नुस्तें म्हटल्यार ह्या सायडीच्यान ज्यो बोट्स वयतल्यो त्यो आज पर्यंत तेणी 10 तारीख अशी केल्या, पूण 10 तारीख जावनूच कळटलें की दर्या कसो आसा, कित्याक दर्यान भरपूर खळबळ आसले कारणान आजून पर्यंत बोट्स सारक्यो अश्यो भायर सरोनात गोंयच्यान, आनीक गोंयचें नुस्तें आजून पर्यंत मार्केटान पावना. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. शिवोले वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां आसात, ताका लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जावपाक शकतात. हाका लागून ती फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या वाठारांतल्या रस्त्यांची जाल्ली बाबत परिस्थिती सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिवपा खातीर शेनवारा लक्ष्मीनारायण देवळा लागसारच्या वाठारांत व्हड प्रमाणांत थळाव्यांनी आंदोलन केलें. शिवोले वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. फोंडकुलां पडोवन रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्त्याच्या बाबत स्थितीक लागून थळाव्यांक जीव मुठीत धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात. ह्या रस्त्याच्या स्थितीक लागून शिवोलचे तिडकिले लोक शेनवारा रस्त्यार देवले. रस्त्याच्या अवतिकायेक लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जातात. ताका लागून आमदारान हातून लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केली. Village Panchayat Shaulimanna. We had meetings. We had last 2 weeks. We had called the PWD. We had called all these people to discuss regarding this. And when we asked them questions, they were really blunt. They didn't know what to ask, what to answer. And आम्ही काय झाले बाबा रोड वाईडनिंग झाला आहे. रोड वाईडनिंग. We are saying we are not responsible for it.
Today the PWD is not responsible. Who is responsible? Can anyone do anybody? तुझ्या बाटान तुका कोणानी दुसऱ्यान येवन कितें काम करपा जाता? Nobody can do that. So there is somebody responsible for this mess. I would request. We have to file a case on these people whoever has done this. हे जे आशिल्ले जी चळवळ चल्ल्या हा रस्त्याक लागून ती हांव ह्या बीजेपी सरकारा कडेन मागता की मनोहर पर्रीकर आसतना जायते आमी डेव्हलपमेंट पळयताले बीजेपी आनी म्हाका सरकार लागला कितें आसा हे जे कितें चल्लां पळय आतां हे रोडांची वशाड घातलेली आसा हे खूब हानिकारक रोड एक्सिडेंट हितून गव्हर्नमेंट हो उदरगतीचे वाटेन चल्ला काय निसांटणाचे वाटेन चल्ला ते कळना. 6 महिन्याआधी आम्ही रस्त्याचे काम सुरू केले. चोपडे शिवोले पूल ते थिएटर जंक्शन ते शिवाजी चौक मेरेनच्या रस्त्याचे काम पुराय जाला. पावसाळ्या पयलीं थिएटर जंक्शन सावन चर्च मेरेन काम पुराय करपाचो यत्न आशिल्लो, पूण हे प्रकरण न्यायालयात गेल्या उपरांत काम बंद करचे पडले. सध्या वाडी शिवोले ते शापोरा मेरेन उदकाची लायन घालपाचें काम चालू आसा. ताका लागून रस्तो खणला आनी हे खातीर चालकांक त्रास जाता. ते काम बेगोबेग करपाचो यत्न करतले. थळाव्यांनी हे बाबतीत सहकार्य करचे असो उलो आमदार डिलायला लोबो हांणी मारलो. That thing belongs to PWD. As a MLA हांव फकत एक विचारूंक सोदतां, खंयचो 3 म्हयनो पयलो रस्तो केलो आनी होच पॉटहोल जालो तो. पॉटहोल मे बी बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग or maybe because of laying of pipeline. होच व्हांवून गेला 3 म्हयनो पयलो रस्तो गेला तो कोणें आमकां येवन दाखोवचें. आमकां म्हणल्यार हांव PWD इंजिनियराक आपयतां खंयचो हट्टो तो दाखोवचो. रिगार्डींग दीस हो आमी रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. खंयचो ब्रीज अप टू थिएटर जंक्शन ताका फकत फुटपाथ आनी गटर येवपाचो आहा सायडीक. आफ्टर दॅट we were planning of continuing with you all must have all seen how beautiful that road looks. We were planning to continue with that road with the same concept, but somehow आमच्या हायकोर्टान थंयसर केस जाली आणि that work was stalled. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान स्नेहा असोटीकार. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. you